नमस्कार. गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. मध्याराती सावन नातला घरा, इगर्जी, कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट. सजयिल्ले गोठे, नखेत्रां, येशूचे जल्माचे देखावे आनी गोडशाचे जिन्सांची व्हरायटी. चीनात केसी वाडिल्ल्यान भारतातूय कोविड नेम पाळपाचो सरकाराचो सल्लो आयला खरो, मात 2 वर्साच्या कोविड काळा उपरांत एकमेका वांगडा नातलां मनोवपाक गोंयकार सज्ज. नातलांचे सामानान बाजार गजबजले. क्रिस्टल फेर्रावाचो खासा रिपोर्ट. Christmas is a glorious celebration where people flock to pick the best decoration, and we are here at Panjim Market to see the festive fervor and to see what people are up to this Christmas. Well, actually, I've got the tree and the decorations up, but these look just too cute to, not take home and wear, maybe put some on my dogs. And just, it's Christmas. It's always a fun week from Christmas to New Year. So yeah, celebrating it. Excited because I think, after COVID especially, the market is all open and it's so festive. We are out here for shopping. I have come from Delhi because it is vacation times and we are having a very good time. I mean, it's so nice to see everything is just lit up. So yeah, wishing you all a very Merry Christmas. I'm so excited Christmas and so विशाल काय लोकांक shopping. Our Savior want to help us, especially go who are very quiet, Jesus protect us in that. This year, because the pandemic is less, the shopping is better, and the shopkeepers and we are all being well here. Joyful season, सगळे गोंयकारांक आनी सांगचें म्हटल्यार सगळे कम्युनिटीक जावं ते हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे हे फेस्टीव सीजन दिवाळी जावं क्रिसमस हितून भाग घेतात. आनीक लास्ट मिनट शॉपिंग करपाक एक खरेंच उमेद येता, कित्याक इतलो लोक पळय येता, इतले ट्रॅफीक, इतले हे पण एकूच हे जाता म्हणटा ते प्रायस वाडटा. प्रायस वाडटा तितून मातशी त्रास जाता गोंयकारांक. पूण जे स्विट्स एकामेकागेर वचप, स्विट्स करप घरान, ही एक जॉय पळय आहा, हो वेगळोच जॉय. तो सगळे ट्युरिस्टांनी लेखून हिंगा गोंयांत येवन हो बघूंक जाय. Dear friends, Christmas is a season of hope, love and communion. Christians believe that God came to earth at that first Christmas and that He is now with us, the Emmanuel. As I wish everyone a happy and blessed Christmas, I pray that we may strive to reach out to everyone, particularly the least and the last. Listen to the voices of the people around us and spend our lives in the service of others, building thereby a communion of communities. God's blessings on all of you during this Christmas time. फेस्टीव सीजन आशिल्ल्यान राज्यांत 2 जानेर मेरेन कसलेच कोविड निर्बंध आसचे ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. चीनात कोविड मोठ्या प्रमाणात वाडला. भारतातूय नवो स्ट्रेन पावलो. ते फाटभुंयेर केंद्रान सगळ्या राज्यांक तयारी करूंक सांगल्या. मुख्यमंत्र्याचे फुडारपणा खाला आरोग्य अधिकाऱ्यांची बसका झाली. आरोग्य मंत्री म्हणटा 27 तारखेक तयारेचो नियाळ घेवंक सगळ्या हॉस्पिटलांनी मॉक ड्रिल घेतले. चीनांतल्यान नव्या कोविडाचे दुयेंती भारतानूय मेळपाक लागिल्ल्यान केंद्रान सगळ्या राज्यांक तयारी करपाक सांगल्या. ताचो नियाळ घेवंक मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला आरोग्य अधिकाऱ्यांची बसका जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. 2% ऑफ द पॅसेंजर वन इज इंटरनॅशनली जे येता तेंचो जिनोम सिक्वेन्सिंग करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात जाल्या आनी पीक करून ते एक 2%चे करता. ऑलरेडी आतां पळय आनी आमचे कडेन जिनोम सिक्वेन्सिंग करपाची फॅसिलिटीज ऑलरेडी आमचे कडेन अवेलेबल आसा. आजिलोनूय आसा आनी GMCनूय आसा. ते सुरवात जाला त्या खातीर म्हणजे हांव परत एकदां सांगतलो भिवपाची गरज ना म्हणून. कारण आत्तां तशें गोंय ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा. सध्या फेस्टीव सीजन चालू आशिल्ल्यान 2 जानेर मेरेन कसलेच कोविड निर्बंध ना. उपरांत कितें तें सध्या एअरपोर्टाचेर ॲट प्रेझेंट फेस्टीव सीजन आसा गोंयांत
त्या खातीर खंयसरूच तेजेर रेस्ट्रिक्शन्स कित्याचेरूच ना आनी आसची ना टील म्हणजे 2 जानेवारी पर्यंत फेस्टीव सिजन असल्या कारणान खंयसरूच कसलीच रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ही आमी बिलकूल दवरूंक ना आनी म्हाका तितक्या बेगीन ही गरजूय लागना आमी बाकी सगळे फॉलो केल्या उपरांत ताज्या उपरांत 1-2-3 तारखेच्या उपरांत बाकीचे सगळे डिसायड केले वयतले केसी पळोवन मागीर 2-3 तारखेर रायट 1-2-3 तारखेच्या उपरांत केसीस पळयल्या उपरांत बाकीचे जर कितें डिसिजन घेवपाचें आसत जाल्यार ताज्या उपरांत मागीर डिसिजन घेतले वयतले आरोग्य मंत्री म्हणटात 27 तारखेक सगळ्या हॉस्पिटलांनी तयारी खातीर मॉक ड्रिल दवरला. And on 27th, there will be a mock drill means to see that everything is up to date as on 27th. We have also asked for additional booster doses. Goa 53% has been covered under the booster dose. We have asked for booster. I have asked for the nasal vaccination as well as Covishield, so that people who have taken Covishield can still take Covishield. And whatever injections the Honorable Union Minister Shri Mansukh Mandavia can make available, they said he will make available. I have also told him that one of the highest number of tourists as we speak will be in Goa because of New Year and Christmas, and this is the first New Year after COVID. डीन म्हणटा जाय तितलो ऑक्सिजन सांठो आसा. खंयचीय परिस्थिती हाताळूंक गोंय सक्षम. And we all told them that we are having good preparedness, and that preparedness will be seen on 27th. There will be a kind of a mock drill, just to see preparedness. That's all. And we are all prepared. What about oxygen and all? Everything is there. Everything is there. Couldn't they supply issues in No issue. That is what is called as preparedness. जाल चुकून जर म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यारूय बी सरकार आपल्या परीत पुराय तयार आसा. आमी सगळे जाण म्हणजे प्रिपेर्डनेस आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट पासून कलेक्टर डिपार्टमेंट हाच्या पर्यंत सगळी प्रिपेर्डनेस आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकर. 70त कोपडण्या लायिल्ल्या केबलाच्या फाशात बिबटो सापडून मेलो. राना खात्यान सुवातेर वचून बिबट्याची बॉडी ताब्यात घेतली. चवकशी चल्ल्या. लोक सांगता ते प्रमाण कोपडण्या लागसारच्या वाठारांत रातयां सुणी पाडकां उखलपाचे प्रकार जाताले. राना खात्याक सांगूनय कांयच जालें ना. राना मंत्री म्हणटा चवकशी जातली, असले प्रकार चलचे ना. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात रानटी जनावरांक फाशे लावन शिकार करपाचे प्रकार चलतात, चड करून डुकरां खातीर. मात कोपाड्ड्या एका फाशात सापडून बिबटो मरताच खवदळ पडलो. राना खातीर सुवातेर पावले. बिबट्याची बॉडी ताब्यात घेवन चवकशी चल्ल्या. ही प्रायवेट एरिया आसा. पोस्टमॉर्टम चालू आसा आमचे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतून आमी तो आमच्या हायर ऑफिसान धाडटले. कोंबिंग आमचे चालू केल्ले आसा आमी. आनी खंय कोणी फाशे घातल्या जाल्यार चेक करता. आनी ऑफेन्स ऑलरेडी हें केला, रजिस्टर जाला आनी हेचेर कारवाई जातली वायल्ड लायफ एक्टाचेर आनी कडकच्या कडक सजा कोणी घातल्या ताका जातली. मात लोक सांगतात त्या प्रमाण कोपाड्ड्या आनी लागसरच्या वाठारांत रातया सुणी पाडकां उखलपाचे प्रकार जाताले. राना खात्याक सांगूनय कांयच जालें ना. गांवच्या लोकांच्या म्हणणे प्रमाणे लोक सांगतात की कितलेशेच दीस जाले गांवची गोरवां कुत्रे बीन अशे रातोरात न जायत आसात. सो ताका लागून गांवच्या लोकांनी कितलेशेच दीस कितले फावटी तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी केल्ल्यो आनी तेजेर कांयच एक्शन जावंक ना. म्हणून असली ही गजाल आयज घडलेली आसा. बिबट्याक मारपाचो प्रकार बेकायदेशीर. रानटी जनावरांक फाशे लावपाचे बंद करात, नाजाल्यार खर कारवाय जातली म्हूण राना मंत्र्याची शिटकावणी. कायदो जो आहा कायदो पाळपाक जाय आनी गोंया राज्यान आमी पब्लीक नोटीस घालतले पेपरान लोकांक अवेअर करपाक की बाबा हे कायदेशीर ना, हे करूं शकना, तुमी करूं नाकात, ही कृपा करून करूं नाकात. त्याच बरोबर आमकां वायल्ड एनिमल्स, लेपर्ड जे प्रोटेक्टेड स्पिसीज आसा, क्रिमिनल प्रोसिक्युशन जातले लोकांचेर. फाल्यां जर कोर्ट सांपडलो तेका नाकाशेवट जातले, कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेक्शनां जी लायतली ती सेक्शनां भयानक आसता. मुख्यमंत्री म्हणटा इन्क्वायरी करपाक लायल्या. सत्तरीच्यान प्रोडक्टा खातीर कल्पेश गांवस. दांडेलींतले बरची राना वाठारांत 4 पांयांचे पंजे कापिल्लो मेल्लो वाघ सापडिल्ल्यान खवदळ. तशेंच थंयच्यान 15 किलोमिटरा वयल्या जगल बेटांत फासात अडकून बिबटो सापलो. ह्या दोनूय घडणुके वयल्यान त्या वाठारांत वाघांक मारपाक नाखटां खातीर एखादी टोळी वावुरता म्हूण दुबाव. थंयचे राना अधिकारी ह्या प्रकरणाचो तपास करता.
दाणेली तालुक्यातल्या बर्ची राणा वाठारात चारूय पायांचे पंजे कापिल्ले अवस्थेत मेल्लो वाघ सापडिल्ल्यान खवदळ. तातूंतच थंयच्यान 15 किलोमीटर वयल्या जगल बेटात एक बिबटो फासात अडकून सोंपलो. ह्या दोनूय घडणुकां वयल्यान वाघांची शिकार करून तांचे पंजे काडून व्हरपा खातीर मोठी टोळी वावुरता म्हूण दुबाव. कर्नाटकांतलो जो काळी व्याघ्र प्रदेश आसा त्या प्रदेशाच्या लागींच आशिल्ल्या दांडेली हांगासरल्या बर्ची वनक्षेत्रात पाय आनी तोंड कापलेल्या अवस्थेत वाघाचो मृतदेह सापडिल्लो आसा. तशेंच जेवढा तालुक्यांतल्या जगलबेट हांगासर फासात अडकून बिबट्याचो मृत्यू जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसा. ह्यो दोनूय घटना आसा त्यो घटना सुमारे 15 किलोमीटर अंतराचेर घडिल्ल्यो आसा. तेका लागून खळबळ माजिल्ली आसा. तशेंच ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा तो स्वान आनी फॉरेन्सीक तज्ञांच्या मदतीन सुरू आसा. वाघाचे मरणाचे प्रकरणात राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण आणि वन्यजीव अधिनियमा प्रमाण अनवळख्या आड गुन्ह्यांवर नोंद केला. राणा खात्याचे डॉग स्क्वॉड आणि फॉरेन्सिक एक्सपर्टांच्या आदारान तपास चालू आसा. बिबट्याच्या मरणाची चौकशी चालू आसा. प्रुडंटा खातीर कारवारच्यान प्रमोद फोंडे. मोपा विमानतळ सुरू जातलो तो टॅक्सी ॲपार. सरकारी अप्रूव्ड रेट आसली तरी टॅक्सीवाल्यांक लुकसाण जावंक जायना म्हूण जतनाय घेतल्या. टॅक्सीवाल्यांनी बेगीन रजिस्टर जावचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. रजिस्टर जाल्ल्यां कडेन कोणें दादागिरी केल्यार खपोवन घेवचे ना म्हूण शिटकावणी. मंत्रिमंडळाचे समितीन बेगीनूच ॲप सुरू करतले. येरादारी मंत्री उलयलो. गोवा टॅक्सी ॲप काडप एक्चुली इट इज एन ओवरऑल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा की सगळ्या जाणांनी टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन ॲप गोंयांत येवपाक जाय. आतां पर्यंत गोवा मायल्सचो ॲप आशिल्लो, बाकीचे कोणी प्रायवेट ॲपूय चलयतात, बट गव्हर्मेंट एप्रूव्ड अशा पद्दतीन आनी तोय बी टॅक्सीकारांक लॉस न जाता परत सरतलो. ताज्या खातीर मोपा एअरपोर्ट सुरू करता आसतना आमी गोवा टॅक्सी ॲपा वयल्यानूच सुरू करतले आनी तांकांय बी विश्वासान घेतले. ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटान तांकां रजिस्ट्रेशन करपाक लायलां. ताज्या खातीर एकदां रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत तांकां जे रजिस्ट्रेशन करता तांकांय कशा पद्दतीन आसतलो. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे रेट नोटिफायड केल्या त्या रेट बेसिसाचेर गोवा टॅक्सी ॲप हो सुरवात जातलो. त्या खातीर तांकां लॉस जावचो ना जे ते लॉसाचें सांगताले. आनी म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी ह्यान फुडें गोवा टॅक्सी ॲपाचेरूच येवपाक जाय, जेणे करून जर टॅक्सी ॲपाचेर येयलें आनी ज्यो ॲपाचेर आसलेल्या टॅक्सीच्या बाबतींत जर थोड्या कोणी टॅक्सीकारांनी दादागिरी बीन केली जाल्यार कशीच खपोवन घेतली वयची ना. आनी मोपा तर सुरू करता आसतना 100% आमी जेन्ना एखादो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरवात करता, इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हांगासर येता, त्या खातीर टॅक्सीच्या बाबतींत किंवा खंयच्याय टुरिजमाच्या खंयच्याय एक्टिविटीच्या बाबतींत गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आमकां नाका. लास्ट टायम सांगिल्लें लास्ट कॅबिनेट मिटिंगेन आमी हाडपाचें आहा. आमी हाडूना. वी सेड वी आर फर्दर गोइंग टू डिस्कस टू ब्रिंग अबाउट further improvements in the app, further incorporation of additional points which will be a friendly app for the customer, for the taxi people and for everyone. That's why we took time. Today there were deliberations where everything was there on the table. More welfare schemes for the driver to make the app acceptable and how it can be really good. All those things were discussed. So we are very confident that very shortly we will bring it up to the cabinet. Or if necessary, even by circulation, we will get the file cleared. नव्या जुवारी पुलाच्यो पयल्यो 4 लेनी तयार जावन 29 डिसेंबराक उक्तावण जाता. ट्राफिक सेलाक घेवन गोंय डीजीपीन पुलाचें इन्स्पेक्शन केलें. एकूच लेन उक्ती केल्ल्यान येरादारीच्या नेमान बदल केल्यात. हो मार्ग आतां हेवी गाड्यांक उक्तो. लोकांक ह्या नेमाचो आनी थंय लायिल्ल्या सायन बोर्डाची म्हायती करून दिवपी प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. जेन्ना तुमी हो बोर्ड पळयलो, हो जेन्ना बोर्ड लोकां मुखार येयलो तेन्ना लोकांच्या मनान फक्त एकूच प्रश्न आशिल्लो की जो नवो जुवारी ब्रिज जाता त्या ब्रिजाचेर हे जे हांगासर बोर्ड मारला त्या भशेन लायट व्हेहिकल्स जे आसा ते अलाउड आसचे ना काय. हो जसो बरयला की लायट व्हेहिकल अलाउड ना तेन्ना फक्त हे जे लायट व्हेहिकल आसा ते पणजेच्यान जेन्ना मडगांव वता तेन्ना ते न्यू ब्रिजा वयर अलाउड आसचे ना. कारण तेजे खातीर जो पोन्नो जुवारी ब्रिज आसा तो ओपन केलो आसा आनी जेन्ना आमी म्हणटा पोन्नो जुवारी ब्रिज तेन्ना तो वन वे आसतलो आनी पणजेच्यान जेन्ना तुमी मडगांव नाल्यार वास्को वतले तेन्ना जो ओल्ड जुवारी ब्रिज आसा तो लायट व्हेहिकल ना जाल्यार
12 टन नाल्यार 12 टना सकयली जी व्हेकल्स आसतली तेंचे खातीर तो ओपन आसतलो आनी जेन्ना आमी हेवी व्हेकल्स म्हणटा जेन्ना 12 टना वयली व्हेकल्स म्हणटा तेंचे खातीरूच जो न्यू जुवारी ब्रिज आसा तेजी एक लेन ओपन आसतली कारण जो पयली हेवी व्हेकल्स बोरयेच्यान डायवर्ट केल्ली ती आतां हांगासरल्यान ओपन जातली आनी ती जो नवो जुवारी ब्रिज आसा तेजेर तेंच्यांनी एक लेन दवरल्या जंय जे हेवी व्हेकल्स आसतले 12 टना वयले व्हेकल्स आसतले ते अलाउड आसतले पणजे वटेनच्यान मडगांव वटेन वचपाक आनी अशा तरेन जो बोरये वटेनूय जो लोड आसतालो जो ट्राफीक आसतालो तोय कमी जातलो आनी हांगासर जो जुवारी ब्रिजा कडेन जो ट्राफीक आसतालो तोय कमी जातलो आनी जेन्ना आमी म्हणटा मडगांवच्यान जेन्ना पणजे येतले मडगांवच्यान जेन्ना पणजे येतले तेन्ना सगळे तरेचे व्हेकल जे लायट व्हेकल जावं 2 व्हिलर जावं हेवी व्हेकल जावं ते सगळे न्यू जुवारी ब्रिजाचेर अलाउड आसतले. ट्रॅफिक सेलाक घेवन गोंय डीजीपीन पुलाचें इन्स्पेक्शन केलें. मजगतीं अटल सेतू भशेन होय पूल फोटोग्राफी करूंक लोकां खातीर कांय दीस उक्तो दवरचो म्हण बीजेपीची मागणी. आमी पळयलां की फाटलो अटल सेतू ज्या वेळार उद्घाटन जालें ताचे पयलीं लोकां खातीर पळोवपा खातीर ओपन दवरलेलो आनी त्यामुळे आमी एक पार्टी तर्फे मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करता की जुवारी ब्रिजूय पळय आसा तो पळोवपा खातीर उद्घाटना परवी सांजचो 4 ते 8 पर्यंत लोकांक पळोवपा खातीर ओपन करचो अशी आमी मागणी करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. कोविडाचे आकडे परत वाडिल्ल्यान राज्यांनी अलर्ट. भारत बायोटेकाच्या नेझल वाशिनाक केंद्रान बावटो दाखयलो. नेझल वाशिनाक आता व्हॅक्सिनेशन मोहिमेत घेतले. सध्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशिना दितले. कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनाचे 2 डोस घेतिल्ल्यांनी भारत बायोटेकाचे नेझल व्हॅक्सिनाचो बुस्टर डोस घेवंक हरकत ना अशें सरकारी सुत्रांनी म्हणलां. पुराय आशियांत 1970चे दशकांत सिरियल किलर म्हूण कुख्यात जाल्लो चार्ल्स नेपाळांतले जेलींतल्यान 2 दशकां उपरांत भायर. भलायकी इबाडिल्ल्यान तशेंच ताच्या पिरायेचो विचार करून तशेंच जेलींतली आनी ताची वागणूक पळोवन सोडलो म्हूण नेपाळ सरकाराचें म्हणणें. 2003त नेपाळान ताका भितर वडयल्लो. मेरशे मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची कत्तल करून शेतां पुरोवपाचें कांड चल्लां म्हूण आर्जीन इशू केल्या उपरांत मेरशे पंचायतीक जाग. सरपंच आनी पंच स्टॉप वर्क नोटीस घेवन सुवातेर पावले. मात हे कोणाचे कर्म आनी नोटीस कोणाक हे विशीं स्पश्टता ना. विचारल्यार म्हणटा कोणूय आसूं कारवाय खंय जातलीच. मजगतीं खात्याक इन्स्पेक्शन करूंक लायला म्हूण टीसीपी मंत्र्याचें ट्वीट. आतां पळय हो बार नंबर केला हिंगा पळय कन्स्ट्रक्शन जालें आमी तेजें स्ट्रीक करतले. कोणाक हे पार्टी कोण पार्टी नंबर हेजेर काड नांव आहा हेजेर पूण हें ना एड्रेस ना तेजें. ना मनीस मेळोंक ना आमकां. आतां तुमी हे कन्स्ट्रक्शन आमचेर स्ट्रीक करतले. प्रेझेंट म्हणला न्हू कोणाक सांगला राव म्हणून. हे पळय हिंगा कोण रावता पळय ते गेले जाल्यार आमी मागीर येयना जाल्यार आमी इन्स्पेक्शन करतले आनी म्हणून उडयतले न्हू. लँड फिलिंगाचेर तुमी नोटीस काडूंक ना. हेजे इन्क्वायरी करून आमी आयडेंटिफाय करतले हो पर्सन कोण पळय तो ताका फायन घालतले आनी सगळें तेजें काडपाक लागतले आनी कितें ताणें कन्स्ट्रक्शन कितें केलां पळय तें म्हणून उडयतले. फॉर्म जाले आतां 4 म्हयने जाले. 4 म्हयन्यान आमच्या पंचायतीन आमी आतां 1 पंच 10 पंच हांगा उबे आहा. 10 पंचाक एकट्याय पंचाक खबर ना की बाबा हांगा हें प्रकरण चालू आहा म्हणून. कोणाकूच खबर ना. आतां कोणें पळय आमच्या हायलायट केलें पळय आमी ताका देव बरें करून म्हणपाचें. आमकां आतां हें गमलें की हांगा हें प्रकरण चालू म्हणून. आतां हांगा रस्त्याचें काम चलतालें. रस्ते ट्रक येता वता ते खंय वयता ते कोण आमी कोण आतां सरकार आमचें आहा. आमी आतां हे आतां फर्स्ट लँड फिलिंग जावंक ना. ही लँड फिलिंग खूब जाल्ली आहा पूण आमी हे फर्स्ट आतां स्टार्ट करतले की हे रेक्टिफाय करपाक. आनी आमी आतां हांव ऑलरेडी सीएमाचो अपॉयंटमेंट घेतला. सांजचो सीएमाचो अपॉयंटमेंट आहा. हांव आमच्या 11 पंचांक सांगतलो बाबा आमी एक मेमोरंडम घेवन सीएमा कडेन या. सीएमाक आमी मेमोरंडम दितले की हाजेर बाबा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची म्हणून. इतले मजगतीं टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचें ट्वीट. सुवातेर इन्स्पेक्शन करूंक लायला असलो प्रकार खंय खपोवन घेवचे ना. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. सिल्वर स्क्रीनीर ब्लॉकबस्टर थारिल्ल्या कर्नाटकी कांतारा फिल्माचे बेस्ट सीन आता शाळा कॉलेजींच्या कार्यावळींनी दिसूंक लागल्यात. दिवचलच्या राधाकृष्ण स्कुलांत शिक्षक मितेश गांवकारान कोरियोग्राफ आणि दिग्दर्शीत केल्ले कांताराचे सीन. पळयात भुरग्यांचे हुबेहूब परफॉर्मन्स.
वर्सां हांव स्कुलान कामाक आहा थंयसर ड्रॉइंग टिचर म्हणून. सो स्कुलाचे गॅदरींग आसतलें हें अनावंस जालें तेन्ना म्हाका भितरल्यान दिसलें की ह्या गॅदरिंगाकूच हो डान्स फॉर्मान कितें तरी ह्या कांतारा बद्दल करतलो. आनी बेजिकली हे सगळे आर्टिस्टीक फिल्मा बद्दल म्हाका दिसपाचें रिजन म्हटल्यार म्हाजी गेली 4 वर्सां हांगा स्कुलान कामाक लागच्या पयलीं हांव बॉम्बे बॉलिवूडान फिल्म इंडस्ट्रींत कामाक आहलो. सो त्या खातीर म्हाका आनीक मातशें तें लागीं पावलां हांव त्या फिल्मा खातीर. आनी हांगा तें डान्स फॉर्मान करपाचें थारायलें आनी थोडीं भुरगीं सिलेक्ट केलीं. भुरगीं बरीं म्हाका टॅलंटेड गावलीं आनी बिपाशा म्हणून जे भुरगे आसले तो मेन रोलाक कांतारा म्हणून हांवें ताका सिलेक्ट केलें. आनी भुरग्यांनी म्हाका खूब प्रतिसाद दिलो हेका करपाक आनी बरी आमी 15-20 दीस जाले आमी फक्त ती प्रॅक्टिसूच घेताली. तेजें एक्सप्रेशन तेजें मुवमेंट म्हणजे आमी तेजे फिल्माचे डायरेक्टरा इतलें करूं शकना पूण आमी खूब क्लोज करपाक ट्राय केली. आनी हांव एज अ पर्सनल डिरेक्टर म्हणून काम केल्ल्या कारणान हांवें तितून बारीक बारीक डिटेलिंग हाडपाक खूब ट्राय केली. आनी फायनली हांवें सगळें केल्या नंतर जो प्रॉडक्ट गॅदरिंगाक मांडलो तो इतलो बरो जालो की सगळ्या लोकांनी खूब एप्रिशिएट केलो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.